हय भुरगो तागेर असोच कामाक राविल्लो. ताणें आंगडून कामां करची आनी भाटकाराक खोशी करपाचो यत्न करचो. पूण तो मनीसूच पात्र मेळ्ळो, सामको जाणटो. ताणें त्या भुरग्याक इल्लेशें वाडचें आनी मरोसर कामां सांगची. पूण तो भुरगो मात उमथ्या मानेन सगळीं कामां करतालो. अशे तरेन म्हयनो सोंपलो. निमाणे दिसा भाटकारान ताका पगार म्हणून आपयलो आनी तो येतकच ताका प्रस्न विचारपाक सुरवात केली. राती पर्यंतूच त्या भाटकारान एक माजर बशिल्लें. भाटकारान त्या माजराक पोटांतून विचारलें, हाका कितें म्हणटात रे? भुरग्यान सादेपणान जाप केली. ते माजर भुरग्यान सांगलें, शे 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 ते माजर न्हय, ताका निवळसाण म्हणटात. भाटकारान त्या भुरग्याचेर पयले थापट फुलयले. मागीर दांडी मरांतल्या पुजा कडेन बोट दाखोवन विचारलें, हाका कितें म्हणटात रे? भुरग्यान सादेपणान सांगलें, तो उजो. शे 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 तो उजो न्हय, ताका सूख म्हणटात. भाटकारान त्या भुरग्याचेर दुसरे थापट वाजयले. मागीर उदकाच्या तांब्याक बोट दाखोवन विचारलें, हाका कितें म्हणटात रे? भुरग्याक सादेपणान जाप केली, तो उदकाचो तांब्यो. भाटकारान सांगलें, शी 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 तो उदकाचो तांब्यो न्हय, ताका मनशाची कूड म्हणटात. भाटकारान त्या भुरग्याचेर तिसरे थापट फुलयले. शेवटाक ताणें घराच्या पाख्या कडेन बोट दाखोवन विचारलें, हाका कितें म्हणटात रे? भुरग्यान सांगलें, ते पाखे. शी 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 ते पाखे न्हय, ताका उंचाय म्हणटात. भाटकारान त्या भुरग्याचेर 14 थापट फुलयले आनी ताका सांगलें, तूं गेलो बागामेन, तुका पावलो, तूं सांज मेरेन चलूंक लाग. भुरग्याक मनांतल्यान खूब राग आयलो. ताणें त्या भाटकाराक सारकी बुद्द शिकोवपाचो विचार केलो आनी तो भोगीच रावलो. थोड्या वेळान भाटकार भाटान भोव गेलो. दवरतकच ह्या भुरग्यान कितें केलें? ताणें बरो व्हडलो आमशाचो कुडको घेतलो, ताची गुटली केली आनी ती तेलाक बुडोवन माजराच्या शेपडेक घट्ट बांदली आनी ती पेटोवन माजराक घराचेर सोडलें. ते बरोबर माजर हेवटेन तेवटेन नाचूंक लागलें. वाशो उजो पेटलो. मागीर उदकाचो तांब्या हातांत घेवन ताचेर उदक शिंपडावंक लागलो. ताची ती करणी पळोवन भाटकान ताका उलोवंक लागली, आरे पिशा, अशें उदक शिंपडावंक कितें उजो पालवतलो? चल भाटान धांव मार आनी आमकां आपोवन हाड. अशें म्हणून भाटकान धांवत धांवत बांयचेर उदक काडपाक गेली. उजो पालोवपाक कळसुल्यांनी उदक जाय आशिल्लें. भुरगो धांवत करशीत शेतांत गेलो आनी धन्याक सांगूंक लागलो, धन्या धन्या, निवळसाण सुखाक घेवन उंचायचेर गेल्या. कुळयेंतलें सगळें उदक ताचेर शिंपडायलें, पूण सुखाचो नाश कांय जावंक ना. भाटकारान म्हटलें, कितें? परत सांग पळोवया. भुरग्यान परत सांगलें, निवळसाण सुखाक घेवन उंचायचेर गेल्या. कुळयेंतलें सगळें उदक ताचेर शिंपडायलें, पूण सुखाचो नाश कांय जावंक ना. अशें म्हणून भुरगो आपल्या घरा वचूंक लागलो. भाटकाराक तो कितें उलयता ताचो अर्थूच कळोंक ना. तो पिसान कितें उलयता देव जाणा. अशें म्हणून भाटकार मदीं आनी घरा वचूंकच ना. सदा भशेन काम करून घरा गेलो आनी कितें पळयत जाल्यार सगळ्या घराचो